अखिल गोय मुस्लिम जमात संघटनेन गोंयांत शिक्षणीक मळाचेर बरे मार्क घेवन पास जाल्ल्या मुस्लिम समाजाच्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान घडोवन हाडलो. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी विद्यार्थ्यांचो भोवमान केला. मुस्लिम जमात संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या भोवमान सुवाळ्याक मुखेलमंत्री सावंत, खासा अतिथी जाहीर काजी, संघटनेचो अध्यक्ष बशीर अहमद, सचिव शेख हमीद आनी हेर मानेस्त माचयेर आसले. गोंयांत आशिल्ल्या सगळ्या समाजाचो गोंय स्वतंत्रा खातीर वांटो आसा. ते बी गोंयकारच. तातूंत हिंदू बरोबरच मुस्लीम, ख्रिश्चन आनी हेर समाजाचोय आस्पाव आसा, अशें मुखेलमंत्री भोवमान सुवाळ्याक उलयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सगळ्यांक बरोबर घेवन वता, अशें मुखेलमंत्री उलयलो. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सदांच कितें म्हणटा तर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. सगळ्यांक बरोबर घेवन सगळ्यांचा विकास करपाक जाय, सगळ्यांक विश्वासात घेवन आणि त्याच बेसिसचेर ते फुडें वचत आसा. हे खूप महत्वाचे आसा. गोंय स्वतंत्र करपा खातीर तांच्यांनी तितकोच वांटो दिल्लो, इररिस्पेक्टिव्ह ख्रिश्चन आशिल्ले, मुस्लीम आशिल्ले, हिंदू आशिल्ले, कारण गोंय हे देशा पेक्षा 14 वर्सां उपरांत स्वतंत्र जाला. त्या खातीर गोंयांत आसतले मुस्लीम भाव आनी भयणी हे आमच्या कडेन ओरिजिनली पयलीं पासून आसा. कोण हांगा मायग्रेट जावन येवंक ना ताका आमी म्हणटा, कारण ते सगळे जे पयलीं पासून आसा हे ओरिजिनल गोंयकार आसा. आनी ताका लागूनच गोंयांत अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स हो गोंयांत आयज पर्यंत केन्नाच जावंक ना, हाज्याय फुडें जावचो न्ही. गोंयांतले चलयो प्रत्येक क्षेत्रांत मुखार सरतात, मात चले खूबच फाटीं उरतात. अशें कित्याक घडटा हाचेर विचार करपाची वेळ आयल्या, अशी खंत मुखेलमंत्री सावंतान उलयतना उक्तायल्या. इट इज नॉट इन मुस्लिम कम्युनिटी, इट इज इन ऑल कम्युनिटीज. इज द सेम फॉर्म्युला इज गोईंग ऑन. ते भिवपाचे सगळी कडेन तोच फॉर्म्युला लागू जाता. तुम्ही म्हणटाले की हिंदू कम्युनिटीनी हेच आसा. इन ख्रिश्चन कम्युनिटीज ऑल्सो द सेम थिंग. त्या खातीर हांव सगळ्या जाणांक कॉंग्रॅच्युलेट करता, स्पेशली फॉर द गर्ल स्टुडंट हू हॅज सेक्युअर्ड द हायेस्ट मार्क and you have secured the position. Congratulations to all of you. But ह्या बरोबर एक वायटूय दिसता. चले भुरगे खंय तरी फाटी पडटा आसतना, म्हणजे स्पेशली इन एड्युकेशन सेक्टर. आज हांव पळयता, म्हणजे स्पेशली जर मेडिकलाचे सीट पळयशात जाल्यार मॅक्झिमम म्हणजे 70% लेडीज आसा. तुम्ही टीचर ह्या फिल्डान वचून पळयात, 80% लेडीज आसा. तुम्ही खंयचेय जरी फील्ड काढून पळयले जाल्यार मॅक्झिमम, इवन दो इन इंजिनियरिंग, द मॅक्झिमम स्टुडंट्स आर द गर्ल स्टुडंट हू आर टेकिंग द एडमिशन. चले करता कितें? खरेंच म्हाका प्रश्न पडटा, चले करता तरी कितें? व्हॉट्सएप करता काय ताच्या सांगता? हो विचार करण्यासारखो प्रश्न आसा. तुम्ही जर हॉलांत पळयशात, इज द मेजॉरिटी इज द लेडीज. Once again, congratulations to you. खरंच सांगतात कित्याक मेजॉरिटी लेडीज? कारण दे हॅव अवॉर्डेड अँड रिवॉर्डेड द प्रायझीस. आमकां चल्यांक विचार करपाचो वेळ आयिल्लो आसा. त्या खातीर जाला कितें खबर आसा, आमी बरेच जाण चल्यांचे चड लाड करता आनी ते शिकपाक वचना. त्या खातीर ते सगळे फाटीं उरपाक लागलेले आसा. तांकां परत एकदां म्हणजे फुडें धुकलपाची अत्यंत गरज आसा अशें म्हाका दिसता. ह्या अनएम्प्लॉयमेंटाचेर जर आमी मात करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता स्किल्ड एड्युकेशन आनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आमी स्किल बेस्ड एड्युकेशन घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. आमकां जाला कितें, आफ्टर द 12th पास वी आर टेकिंग BA, BCom, BSc, बस सप्लाय. अदरवायज फॉर द प्रोफेशनल कॉलेजीस ते दीस आतां उरूंक ना. वी नीड टू करियर ओरिएंटेड एड्युकेशन शूड बी गिवन. सो आय रिक्वेस्ट फॉर द युअर असोसिएशन, give the career guidance camp. Exactly for what opportunity is there, you need to teach them exactly that career you need to finalize. तुमकां सगळ्या जाणांक इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनान opportunity definitely मेळटली. Those who are the below income of the 8 lakh, those who are not having the land of the 200 square meterच्या सकयल ज्याच्या कडेन लँड ना किंवा 110 स्क्वेअर फीटचो फ्लॅट ना, जो खरो इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनात पडटा. हांव आतांच असोसिएशनाच्या अध्यक्षाकडे त्यांनी सांगलो की अवर ओन स्टुडंट हॅज गॉट द एडमिशन म्हणून. कोणाक तरी एकट्याक एडमिशनूय मेळ्ळें म्हणून सांगतलो. गोंयांत इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन बील पास करपाची संद म्हाका मेळ्ळी आनी ताजो फायदो हो खुबश्या गोंयकारांक जालो, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट अँड क्रीड. हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन सगळे जाण खरेंच ह्या जमातीन येता आसात, जे खरेंच ह्या इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनान जे येता तांकां 10% ऑफ एडमिशन्स तांकां ऑलरेडी रिजर्व जाल्या.
10% ऑफ द जॉब हे गव्हर्नमेंटान आता रिझर्व फुडल्या एडवर्टाइजमेंटान 100% येतले. त्या खातीर आपण जर इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनान आसा जाल्यार ताजी सर्टिफिकेट आतांच घेवन दवरप अत्यंत गरजेचें आसा. ती तुम्ही घेवन दवरची अशें म्हाका दिसता.